मोगाचो येवकार. आयज आमच्या वांगडा आसा आमचे मल्लिकार्जुन कॉलेजीचे पुराय कावन्सील. काल आमचो कल्चरल सेक्रेटरी तो निवडून आयला यश सावंत आमचे मुखार आसा आयज. तशेंच आमचे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी राहुल गांवकर, लेडीज रिप्रेझेंटेटिव्ह स्पेशल वेरेंकर, तशेंच आमचे 5 CR क्लास रिप्रेझेंटेटिव्ह मृणाल देसाई, राज भगत, नेथन फर्नांडीस, प्रणिशा बागी आणि अनायडा फर्नांडीस. तशेंच आमचे बरोबर आयज आमचे NSUचे स्टेट सेक्रेटरी अब्दुल सय्यद आणि तशेंच आमचे यूथ काँग्रेसाचे ब्लॉक प्रेसिडेंट मनीष नायक गांवकर आमच्या वांगडा आयज उपस्थित आसा. तुमी काल सगळ्यांनी पळयलां आसतलें की काल काणकोण कॉलेजीन इलेक्शन जालें आणि NSUक आनी आमचे लोकल लिडर्सांक कशे तरेन तेमी डिफेम करपाचो प्रयत्न केलो तो ऑपोजिशनान. काल इलेक्शन जालें आणि पुराय इलेक्शन जाल्लो तो NSU बॅक पॅनल आशिल्लो. बट जेन्ना फोटो काडून न्यूजार घातलो तेन्ना GSान एक स्टेटमेंट दिलो आणि ताच्या वांगडा बाकीचे भुरगे आशिल्ले जे कोण स्टुडंट पासून नाशिल्ले, तातूंतले 2 क्लास रिप्रेझेंटेटिव्ह आणि GS आणि बाकीचे एक्स स्टुडंट. तेमी काल आमच्या GSाक मॅन्युप्युलेट केलो, ताचेर प्रेशर घातलो आणि तेमी आमचे विरोध उलोवपाक तांकां सांगले. बट म्हाका इतलें विचारपाक जाय आशिल्लें, जेन्ना आमी फोटो काडलो तेन्ना हांव आशिल्लो त्या फोटोवांत, आमचे काँग्रेसीचे लिडर आशिल्ले मनीश आशिल्लो, तशेंच NSUचे लिडर आशिल्ले. जेन्ना फोटो काडलो तेन्ना तांकां कळूंक ना की हो NSU बॅक पॅनल म्हणून. तेमी तेन्ना वचपाक जाय आशिल्लें. सेकंड थिंग, पयलीं हे कावन्सिला बद्दलूच उलोवप जाल्लें, सगळ्या भितर उलोवप जाल्लें की ताणें उतर दिल्लें खंय की तांकां की ते तेंच्या वांगडा रावतले म्हणून. आनी ताचे खातीर हांव ऑपोजिशनाक तेंचे काल तेमी स्टेटमेंट दिता तांकां करेक्ट करूंक सोदता. काल GSाचें इलेक्शन जावं ना, शी इज नॉट इलेक्टेड. तें काल अनअपोज निवडून आयलां. कित्याक निवडून आयलां? कित्याक ताणें उतर दिल्लें आमच्या सगळ्या कावन्सिलाक आनी कावन्सिलान ताच्या विरोध कॅन्डिडेट घालूंक ना. आनी काल ABVP आनी BJYM स्टेटमेंट दिता की NSUन अशें केलें, NSUन प्रेशर करता भुरग्याक, NSU तें करता. तुमी काल कितें केलें म्हाका तें विचारपाक जाय. तुमी भुरग्यांक फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर केलो, तुमी ताका मॅन्युप्युलेट केलें, तुमी ताका आमचे विरोध उलोवपाक लायले. बट सांजचो जेन्ना तें तुमी सगळ्यांक पळयलो आसतलो लोकल मिनिस्टरान काल ताका विश केलो. दॅट मिन्स हो TR जो आसा तो पयलींच तेमी प्लॅन केल्लो, प्री प्लॅन्ड आशिल्लो की एकदां इंडिपेंडंट निवडून येतकीच त्या सायडीन वचपाचें म्हणून. दीस इज नॉट समथींग न्यू. तुमी सगळ्यांनी पळयलां आसतलें हें स्टेट लेवल पॉलिटिक्सानूय जाता. जशें ते रातचे आमचे काँग्रेसीचे आमदार हांगसावन थंय व्हरता, ते आतां स्टुडंट पॉलिटिक्सानूय करपाक लागल्या. तुमची इतली वायट परिस्थिती आशिल्ली BJYM आनी ABVPची की तेमी आमचे विरोध पॅनल पासून घालूं ना आनी ते खंयच्या तोंडान आयज उलयता, खंयच्या तोंडान आमकां NSUक डिफेम करता. अरे तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन येवन, तुमच्या मिनिस्टराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येवन आमी पॅनल घातलो आनी आमी निवडून हाडलो, आमी निवडून हाडून दाखयलें तुमकां. तुमी खंय आशिल्ले? अरे तुमकां खबर पासून ना तुमचे भुरगे कोण आनी तुमी बेश्टो कोणें ताणें एक स्टेटमेंट दिलो म्हणून तुमी पुराय सोशल मिडियान तुमी बोवाळ केलो. अरे तुमकां तेजी नॉलेज तर आशिल्ली. तें म्हाका तांकां विचारपाक जाय आशिल्लें. तुमकां सगळ्यांक हांव फोटो दाखोवपाक पळयता. तेणें काल भुरग्यांनी व्हिडिओ घातलो, तातूंत 2 CR येताय सांगलां 2 CR आनी एक GS आनी ते बाकीचे एक्स स्टुडंट. तेमी काल व्हिडिओ घालता सांगलें की आमी इंडिपेंडंट अँड वी आर नॉट बॅक्ड बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी. जाल्यार हें कितें? तेणें उतर पाळपाक जाय आशिल्लें. इफ खरें ती भुरगीं तर इंडिपेंडंट आशिल्लीं जाल्यार ती मिनिस्टरा कडेन कित्याक गेली, BJP लिडर्सा कडेन कित्याक गेली? तांकां सांगूंक सोदता NSU सगळे कडेन पॉलिटिक्स करना. ओके, वी रिस्पेक्ट स्टुडंट सेंटिमेंट्स, वी रिस्पेक्ट एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स. सगळे कडेन पॉलिटिक्स करप एक बरी संवय न्ही. कित्याक आमी मॅनेजमेंटाक रिस्पेक्ट करता. आमी असले न्ही की भुरग्यांक प्रेशर केलो, भुरग्यांक रातचे CMाचो PA कॉल करता, मिनिस्टराचे PA कॉल करता, बाबा फॉर्म विथड्रॉ करा तुमी. हें आमी करना. ही BJYMची आनी ABVPची ही तेंची स्ट्रॅटेजी आनी तेंची एक लाडकुतीची खेळ जावन आसा. आनी तुमकां आनीक फोटो दाखोवपाक सोदता. काल जेन्ना आमचो पुराय पॅनल निवडून आयले त्या
ते आमच्या काणकोणचे लिडर जनार्दन भंडारी ताका मेळपाक आयिल्ले आनी तेणें तांकां कॉंग्रॅच्युलेट केलें. आतां जनार्दन भंडारी हो एक काँग्रेस लिडर आनी तातूंत आमी NSUचे लिडर्स आसात जाल्यार पुराय पॅनल हांगा कित्याक आयले तर इफ तो NSU GS येवंक ना कळ्ळें न्ही. कित्याक GS येवना कित्याक GSाक तेणी प्रेशर केलें म्हणून ते थंय गेलें. बट ते आमच्या वांगडाच आशिल्ले ताका फक्त तेणी मॅन्युप्युलेट केला. ताका कितें आश्वासन दिलां तें आमकांय खबर ना. पळोवन घेवन गेले हय ताका घेवन गेला ते कित्याक ते कावन्सिला वांगडाय आसतले. कावन्सिलूय तुमकां सांगतले की कितें जालां तें एक्झॅक्टली. ओके आनी इतलें गेला तें बरी गजाल आमकां इतलें येना ना. बट कितें ऑर्गनायजेशनाक डिफेम करपाक कोणाक ताका रायट दिवंक ना. कित्याक आमकां दीस इज नॉट समथींग न्यू. आमी पळयलां BJPचे तेंचे पॉलिटिक्स कशे तरेन चलता ते. सो हांव मागता आमच्या काल निवडून आयिल्लो कल्चरल सेक्रेटरी यश सावंत तो तुमकां कितें जालें तोय तुमकां सांगतलो एक्झॅक्टली. म्हजें नांव यश सावंत. हांव कल्चरल सेक्रेटरी म्हणून निवडून आयला विथ अ मार्जिन ऑफ 190 क्रॉस वोट्स आनी एज अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव ऑफ कॉलेज. म्हाका कॉलेजी खातीर आमचें बरें जालें. सो पयलींच आमी डिसायड केलें की NSY कडेन बॅकींग घेतले आनी आमी कॉलेजी जाय तशे बरे इव्हेंट करतले आनी सगळे कॉलेजीचें नांव वयर काडटले अशें म्हणून. आनी आमी पयलीं सर कावन्सिला कडेन उलोवन जाल्लें सगळें. आनी आतां GS म्हणटाले आतां GSान म्हणलां जस्ट ते ऑपोजिशन आसा आमच्या इंडिपेंडंट म्हणून ताका आमी तशेंच फुडें घेवन वयतले. आनी GSाक खबर ना कसलो प्रेशर येयला कितें जालां तें खबर ना कांयच आमकां. आनी सो आमी कॉलेजी खातीर करपाचें काम करतले आनी GSाक घेवनूच करतले. आनी NSYची आमकां बॅकींग आसलेली पयलींसान आसलेलें सगळें आनी NSY सदांच आमचे कडेन आसा. नमस्कार सगळ्यांक. हांव मनीश नायक गांवकर. पयलीं म्हणल्यार हांकां आमचे मिनिस्टर तांकां सांगपाक सोदता जे कितें तुमी तुमच्या लेवलाक आनी तुमची इलेक्शनां तुमी करताय पळय पयशां खेळ ह्या वाटेन त्या वाटेन ते ह्या भुरग्यां मदीं हाडनाका. त्या भुरग्यांक कितें तरी बरें शिकोवप की कशें पॉलिटिक्स करप कशी निवडून येवप कितें करप. तो तुमचो खेळ आहा पळय तो ह्या भुरग्यांक हाडनाका हें फर्स्ट. आनी हे लज दिसपा जाय मिनिस्टरा जे तेमी हें करताय ते. ओके दुसरी म्हणल्यार आतां काल कितें जालें सगळें तुमकां सांगलां कुमारान आमचे CSान सगळें सांगलां. आतां तितून भितर सांगपा म्हणल्यार आतां काल पयलीं GSा आमी बॅकींग केल्लो. GSा आमकां सांगलें आपणा नोकोस हाडाय आपूण तुमचे बरोबर रावता. आनी ते आमचे बरोबर रावले म्हणून आमचे बरोबर फोटवार रावले. आमी बॅकींग केलें म्हणटा आमचे फोटवार रावले. तेन्ना तें कळ्ळें ना आमी NSY म्हूण आमी हें म्हूण ते रावले. आनी एक वरा भितर अशें कितें जालें आमकांय खबर ना. ते काडटा आनी एक व्हिडियो घालता की आपूण इंडिपेंडंट आनी हें तें. आनी तेजी एक वरा नंतर रोखडे ते वयता आनी मिनिस्टरा मेळटा BJP ऑफिसां वयता. सो ते चेडू कितले फोटींग ते तुमकां सगळ्यांक आतां कळिल्लें आसा. पूण तितून भितर त्या चेडवाक कांय चूक ना. हे सगळे ह्या भ्रश्ट पार्टीचो एक तेंची एक येते की तेमी केलें ते सगळे आनी हे टोटल रॉंग आसा. आनी हे लोकांक सगळ्यांक कळपा जाय कितें जाता. थँक्यू. कोण उलयता म्हजें नांव मेल्बा नायडा फेर्नांडीस FY BACR. जशें की आमी जाणाय आमगे GS गौरवी फळदेसाय ते पयलीं म्हणल्यार तेणें कंटेस्ट केलें ना इलेक्शनाक आनीक ते अनअपोज येयला. सो तेणें आमकां पयलीं सांगलें आपूण तुमकां तुमचे सायडीन आसतलें आनी तुमकां सपोर्ट करतलें. देन सडनली ते म्हणपा लागले आपूण इंडिपेंडंट पॅनल. बट एट लास्ट पासून इलेक्शनाक पयलें तेणें आमकां सांगलें ते आमचे बारा आसतो म्हूण. आनी इलेक्शना डेया सुद्दां ते आमचे बारा आहले. बट मागीर खबर ना कितें जालें तें आनी तेगे ते कॅन्डिडेट्स आहाय ते एकले अनअपोज्ड आनी एकले इलेक्ट जायन येयला. सो ते तेंचे बारा तेणें व्हिडियो केलो आपूण इंडिपेंडंट हें तें म्हणून सगळें तेणें सांगलें. बट एट लास्ट मागीर आमकां रातीन फोटोज सर्क्युलेट जाले की ते दुसरी पॉलिटिकल पार्टी बारा तेणें फोटो घायलाय. सो आमगे एकू क्वेश्चन इफ ते इंडिपेंडंट आहले जाल्यार तेणें तेगे उतराचेर ते आपूण रावपाक जाय आहले जे की ते रावल ना. आनी आमच्यान तेका हें करपा जायना बिकॉज तेगेलो बीन चॉयस आहा.
पूण आमकां तेका आमगे GS म्हूण सदां बराबर चलतली. आमकां तेजे पयलीसान कांय इश्यूज नाय. इट जस्ट तें क्लॅरिफाय करपाचें ते इंडिपेंडंट आसून सुद्दां ते दुसरी पॉलिटिकल पार्टी वारा वचोन ते फोटोज कित्याक काडले. बरें पयलीं तुमी सांगलें ताका बिफोर इलेक्शन्स तुमी NSY ते एग्री जाल्ले. तेका सगळें खबर आहलें. मिटींग पासून आमी गेल्ली. त्या मिटिंगेक ते एग्री जाल्ले आपूण NSY बारा आहा आनी आपूण NSY GS म्हणल्यार अशें करून आमची बारा NSY आमी बॅकिंग करता आनी ते जाणा आहले सगळे. सो कोण इंटरेस्टेड आशिल्लो ते पोस्टाक? GS पोस्टा आनी एकले बीन आहले तेगे फॉर्म भायर पडले अनफॉर्च्युनेटली. सो ते मागीर अनअपोज्ड येयले. आनीक सांगपाक सोदता एक एक्स स्टुडंट रोहित तेणे एक स्टेटमेंट केलो की आपूण आमची पॅनल म्हूण. सो तेका पयलीं सांगपाक सोदता पॅनल म्हळ्यार कितें तें पळय हे पॅनल 2 जाणां घेवन रावले हे पॅनल न्हू. ते पयलीं सांगपाक जाय. आमचे बरोबर 8 जाणां आहाय. 11 टोटल 11 ते 8 जाणां आमचे बरोबर आहाय आनी तेय आमचे बरोबर आसले पूण ते फुटोन गेले. ते म्हणटा सोड पूण ते हे तेका हांव क्लियर करपाक सोदता पॅनल म्हळ्यार कितें तें. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.